नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. मंगळारच्या ट्रेडिंग सेशनाची बरी सुरुवात झाली आणि 3:30 मेरेन मार्केट पॉझिटिव्ह बंद झाले. निफ्टी 19,374 उक्त जाल्लो, 19,309 लो आणि 19,377 मेरेन हाय. निमाणे 19,342 पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 65,201 उक्तो जावन 65,075 बंद जालो. FMCG, PSU बँक आणि फार्मा सेक्टर सोडल्यार हेर सेक्टर आज पॉझिटिव्ह. आयच्या टॉप गेनर्सात जिओ फायनान्स शेअर 5% चढलो. हेर निफ्टी 50तले शेअरापैकी UPL, हिंदाल्को, टाटा स्टील, हिरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट, टेक महिंद्रा आणि बजाज ऑटो कंपनीचे शेअर चढले. निफ्टी 50च्या टॉप लुजर्सात भारती एअरटेल पडलो. हिंदुस्तान युनिलिव्हर, रिलायन्स, डॉक्टर रेड्डी, ॲक्सिस बँक आणि अपोलो हॉस्पिटलाचे शेअर आज पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉईंट थारलो रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड. निफ्टीचो दिग्गज आणि देशातली दिग्गज कंपनी सोमारा कंपनीची AGM जाल्ली. कंपनीन काय प्लान जाहीर केले, मात सोमाराय शेअर पडलो आणि मंगळारा कंपनीचो शेअर परत कोसळ्ळो. कंपनीन 1 महिन्याचो लेवल ब्रेक केलो. कंपनीकडच्यान हेर बिझनेसात डिमर्जराची काय इन्व्हेस्टरांक अपेक्षा आशिल्ली, मात कंपनीन तशें कांय स्पष्ट केल्ले ना. दुसरे वटेन जिओ फायनान्शियलाच्या शेअरात मात आज बऱ्यापैकी बायिंग आयली. लोअर सर्किटाचे सिरीज ब्रेक जाल्ल्यान जिओ इंडेक्सांतल्यान भायर काडपाक टेक्निकली मजत जातली. सद्याक शेअर T2T बेस ट्रेड जाता. मंगळारा 49 मिलियन रुपयांची म्हळ्यार 0.8% शेअरांची डील जाल्ल्यान शेअर सुमार 5% वयर पावलो. शेअर बाजारातल्या हेर कंपन्यांविशीं उलोवचे पयलीं एक म्हत्वाची अपडेट. सेबी म्हळ्यार सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियान रिटेल इन्व्हेस्टरांक तोपयो घालपाचे प्रकार बंद करपा खातीर कांय नेम काडल्यात. ह्यान फुडें जे रजिस्टर्ड इन्व्हेस्टमेंट एडवायझर आणि रिसर्च एनालिस्ट पेमेंट घेवन कॉल दितात तांकां सेबीच्या पोर्टलाचेर रजिस्ट्रेशन करचें पडटलें. क्लायंट्स ह्या एनालिस्टांक डायरेक्ट पेमेंट करचे ना, तो सेबी थ्रू जातलो. हे नेम करपा फाटल्यान कारण म्हळ्यार खंयच्याय एनालिस्टाच्या नांवान फेक अकाउंट्स टेलिग्राम ग्रुप करून पयशे उखलपाचे प्रकार चलताले. ओगीच कोणाकूय पयशे दिवन इन्व्हेस्ट करचे न्ही म्हूण सेबीचो शेअर बाजारात ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट करतल्यांक सल्लो. देशात लोक हळूहळू पेट्रोल डिझेलाच्या गाडयांक बाय बाय करून ई-व्हेहिकला वटेन वळपाक लागल्यात. शेअर मार्केटात इलेक्ट्रॉनिक गाडयो आणि संबंधित गाडयांचे कंपोनंट्स करपी शेअरांचेर फोकस आसता. मंगळारा ग्रीवियस कॉटन लिमिटेडाचो शेअर बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह ट्रेड जालो. कंपनीन ई-रिक्षां खातीर पॉवर राजा बॅटरी लॉन्च केले. आयचो सेशन कॅमिकल सेक्टरा खातीर स्पेशल थारलो. बरोच ते प्रेशरांत आशिल्ल्या कॅमिकल सेक्टरांतल्या शेअरांनी आज रिव्हर्सलाची सिग्नलां दिवपाक सुरू केली. दीपक नायट्रेट शेअर आज 176 पॉयंट म्हळ्यार 6% वयर चढून 2,175 रुपया वयर पावलो. क्लीन सायन्स शेअरात आज तेजी दिसली. सेशन क्लोज जाय मेरेन प्रॉफिट बुकिंग आयली. जाल्यार बरोच ते पडिल्लो शेअर आरती इंडस्ट्रीज आज 5% वयर चढलो. कॅमिकल शेअरांमदी हिमाद्री स्पेशलिटी बऱ्यापैकी चढलो. फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड धरून हेर कॅमिकल शेअरांनी आज मोठी बायिंग आयली. बुधवारा 30 तारखेसावन रिषभ इन्स्ट्रुमेंट कंपनीचो IPO उक्तो जाता. कंपनीन चंद्रयान 3 आणि SpaceX मिशना खातीर कंपोनंट सप्लाय केल्ले. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.